ह्या झाडाक लागून आमी ह्यान पयलीं सुद्दां कंप्लेंट केली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, पंचायतीक सुद्दां कळयला, पण अजून तेंच्यांनी कांय मारपाचो हे करूंक ना. आतां ह्या झाडाची परिस्थिती पळय कसो होल पडलेला, जळेल्या, हे केन्ना खंय कोणाचेर पडत सांगूंक जायना. हांगा लोक भरपूर येत आसतात. आणि हो जो रस्तो आहा तो मेन रस्तो आसा आणि ह्या रस्त्याचेर कितलेश्योच गाडयो वयता. ह्यो रस्तो पणजे वाळपे हायवे आसा ही, आणि ह्या सायडीकूच आमकां दिसता हे झाडाची स्थिती एकदम बिकट जालेली आसा, ती सगळे पोकळ जालेले आसा आणि मोडपाक येयलेले आहा. पूण अजुनूय ह्या झाडा संबंदीत देवस्थानान संबंदीत म्हणजे पंचायत आसूं आणि मामलेदार आसूं सगळ्यांक तेंच्यांनी लेटरां दिल्ली आसा की हे झाड उडोवपाचें म्हणून, पूण अजुनूय कोणीच एक्शन घेतलेली ना. ह्या झाडा खाली सकयल लोक हांगासर बशीक रावता, तेज्या फाटल्यान ACGL जे मेन IDC आसा थंय सुद्दां लोक रावता. हे झाड जर पडले जाल्यार देवस्थानाक बी तेजी इजा जातली आणि लोक येता वयता तेंकां बी जिवीत हानी जावं शकता. ताका लागून संबंदीत जे खातें आहा तेंच्यांनी हे झाड बेगींतल्या बेगीन उडोवपाची अशी मागणी ह्या ग्रामस्थांनी केलेली आसा. कोर्टाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.